हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जण बरी असतली. आम्ही सुद्धा खूप बरी असा. सो आता आम्ही बाहेर चालल्या वाळपय वचपाक, कित्याक फाल्यां आमकां देवळान वचोंक जाय पाया पडपाक फातरच्या देवळान. सो आम्ही आयजूच सॅटर्डेत भायर सरल्या, कित्याक सकाळी उठून मागीर त्रास जाता वचपाक बी, ट्रॅव्हलिंग करपाचें हा न्हू. आनी वाळपय पडटा ह्या सायडीक आनी टेम्पल सारकें ऑपोजीट हा, तेज्या खातीर आमी सॅटर्डेच भायर सरल्या. सो आतां आमी पावले आतां सेतू ब्रिजार. पावले काय मेळटा तुमकां. बाय बाय. बाय नो. आता आम्ही नुस्तें घेऊन रावतलो घरा नुस्तें खातले आमी फ्राय करून. एका लायक लेपो. सो लेपो त्या दिसा मेळोंक नासल्यो, मागीर तर मेळता जाल्यार पळयता. आनी मागीर उतरां खावची पडटा न्हू बायलेंची. काय उतरां खावची पडना, कोण उतरां दिना केशवा. बायलेची म्हळ्यार तूं न्हू शाणू. यू माय लायफ नो बेबी. बायलेचे म्हणजे कितले हे पळयात माझे लायफ. हे पळयात म्हणजे लाईफ. आणि हे माझे लायफ. हे पळयात तेजे लाईफ. कोणे वकला लायला आनी कोणाची लायफ की. आणि नवी चष्मा ट्रेंडिंग आसा ती ट्रेंडिंग. ओल्ड गोवाच्यान सायडीच्यान वयता आमी, कित्याक हांगासून आमी बेगीन पावता कशें दिसता. डायरेक्ट होण्या पावता आमी ओल्ड गोवाच्यान क्रॉसिंगा कडल्यान. सो आणि त्या सायडीन बिचवर अस्नोडच्या बिचवर गेले जाल्यार ट्रॅफिक गावता. सो आमी हय वयता सदांच वयता. त्या दिसा वयतना बर्थडे कलेक्ट करूंक जाय म्हणून आमी थंय गेल्ली. सो ह्या सायडीन आनी आमकां घेवंक जाय नुस्तें. मार्शेला नुस्तें मातशें बरें गावता. पळोवया कितें मेळटा तें. हालीं नुस्तें चड मेळना. ट्रॅफिक पळयात गायज, ट्रॅफिक. परवरी खंय कितें काम चल्लां कांयच कळना. केन्ना ह्या सायडीक बंद आसता, केन्ना त्या सायडीक बंद आसता. तुमकां वेदर दाखयता आयज. वेदर क्लाउड्स बरे येयल्या. पळयात गायज, काय बरो वेदर आयज. म्हाका दिसना आयज पावस पडटलो कसो. ना तो पावस पडता ना, भविष्यवाणी करताय कितें न्हू. म्हाका दिसता अशें तुका दिसता तें ना. आतांचो पावसूच तो हांगा पडटालो थंय म्हापशा पडटालो कालावड पडचो ना. हे जाता आतांचो पावस. आली परत चडूच गरमी जावपाक लागल्या. आली न्हू कालच्यान. 2 दीस असो पावस पडला आणि आता कसली गरम जाता. गरम जाता. ग्रीम ग्रोम ग्रीम ग्रोम ग्रीम ग्रोम ग्रोम. कसली आवय कसली गरमी जाता आता. असली जाता गरमी तुका. न्हीद पडना सारखी. असली गरमी जाता. आणि आमच्या रुमान एसी ना. पावस येव सारको जालो म्हाका जाल्यार केन्ना पावस असो लागतलो आणि केन्ना फोल्यार गरमेन सुद्धा चादरा घेऊन न्हिदताय. तुका पावसाची गरज ना. कित्याक तर पावसाचें नांव पिड्यार करताय. गरमेन जो चादरा घेऊन न्हिदताय न्हू तूं. केन्ना पावस येतलो आणि आमी मागीर वॉटरफॉलार वयतली. इफ केशव व्हरता जाल्यार म्हाका व्हरता. तेंच्या सायडीन खूब बरी वॉटरफॉल आहा. नांवां खबर ना म्हाका, बट इन केस आमी गेली जाल्यार फुडें दाखयतली. वयतली आमी वयतली 110% वयतली. हांव व्हरतलो हेका. गेल्या वर्साय गेल्ली आमी, बट तेन्ना आमी आमचे ब्लॉग स्टार्ट करून नासलो. आता तुम्ही आमकां दाखयतले. आमच्या त्या वालपय त्या खूब वॉटरफॉल आहा बरे चड बरे आसा हेंच्या सायडीन. सॉंग कंप्लीट कर केशव. सॉंग कंप्लीट कर. बेश्टी लज जालेली नाका. खंयचे ते सांग म्हणटा. तू सांगतलो खंयचे सांगते. गुलाबी आखे म्हणून. सगळे म्हणू शकना. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी. तुमकां माझे बॅगूय दाखयता. हे पळयात. कोणी माझे बॅग कोण म्हणटलो 10 दिसांक रावंक येता म्हणून. हे दाखवूंक मेळना. बट हे 2 दिसाचे बॅग. कित्याक आयज सॅटर्डे. अर्धो मेकअप आहा. आयज सॅटर्डे आणि फाल्यां संडे आणि परवा मंडेच्यान परत कामार आमी. अर्धे हेजे कपडे अर्धे म्हाजे कपडे. मेकअप बी काय ना. मेकअप थोडा आसा. मेकअप भरलेला आहा हेच्या बॅगान. उलय नाका. धडकाना पहिलीच दिल धडकाना. क्यों शर्माना. गाना दिल धड़काना लगा के यूं शर्म. प्यार आ गया रे प्यार आ गया. कोणचा फोन येतो म्हाका. मार्शल पावलो आमी. मार्शल पजीच्या ऑपोजीटूच नुस्तें आसा. सुंगटां, बांगडे, वेल्ल्यो, तिसऱ्यो,
ऑलरेडी घेतल्या बांगडे घेऊन जा. आता आम्ही होणा पावा दिला आणि वाटेर मागीर आमकां भाजीपालो घेवंक जाय मातसो. कांदे बटाटे टोमाट आईन हाडपाक लायला आमकां. ते घेतली आमी आनी मागीर डायरेक्ट घरा वयतली. तिसऱ्यो घेता आमी 100 रुपयाच्यो. बारीकश्यो गावल्या. पोवया सुका करतली तिसऱ्यांची. बाजीगर हो बाजीगर हो बाजीगर लय देता मग दिलवाल का गाणं म्हणटा. सो आता आम्ही भाजी घेवपाक रावल्या. काय बटाटा टमाटर काढलो कांदे हांवें घातल्या. बेगीन बेगीन घाला. पयली आमी वयताली कपडे बिपडे घेवपाक आनी कपड्यांची शॉपिंग करूंक आणि आता आमी वयता कांदे बटाटे घेवपाक. शादी के बाद वैसा ही होता है मेरी जान. आफ्टर मॅरेज इफेक्ट. आमी रेडे घाटीर पावल्या. सारखे काय ना सारखे तुका याद आहा न्हू तर. मातशे फुडला थोडे view थोडे दाखव, फुडला प्लेसी view. याद उरता म्हाका. ह्यो व्यू आवडटा म्हाका. बरी दोनाय सायडीक झाडां आसा आनी बरे थंड थंड दिसता हांगासर. दाखयता तुमकां. पळयात गायज काय बरो व्यू आसा ह्यो. आणि रेडे घाटीर हे मेवता गणपतीचे देऊळ कितें म्हणटाले महाबलेश्वराक न्हू. कितें जालें 12 म्हणे न्हू थंड वत आसता सेम हांगा जाल्यार सेम हे तर. सांगशे बी कोणा आनी 12 म्हळ्यार कशें आसूं शकता. म्हटल्यार तहें म्हणा ना 12 म्हणजे आता थंय वत आसता पळय हांगा थंय वत गरमी आहा पळय बट थंयचो वारो थंड. आता सद्याक आमची बॅटरी मोबायलाची बॅटरी फक्त 8% उरल्या. सो डायरेक्ट घरा पावन मेळटली तुमकां. आमी जाता तितले शूट करतली नाजाल्यार ना. फायनली पावल्या केशवाच्या पयलींच्या घरा कडेन. The next day. सो आमी घरा बीन पावली वडा पाव खाल्ले आमी च्या बा पियाली आणि जो आमचो आयचो ब्लॉग आहा तो आमचो व्हडलो जाल्लो. सो आमी जो टेम्पलाचो आहा तो नेक्स्ट व्हिडिओन आमी एड करून घालतली. इफ तुमकां आयचो ब्लॉग आवडला जाल्यार प्लीज आमच्या चॅनलाक लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. नमस्कार. थँक्यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. मोगासो. बाय बाय.